हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आम्ही मागण्याद्वारे आजचे सेशन आम्ही सुरुवात करूया. मोगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा आजच्या दिसापासून आणि या वर्त्या वेळापासून बापा तुवें आमकां सगळो दीस आयचो सकाळी जावन या घडये म्हणसर तुवें आमकां तुज्या संगतपणांत तुवें दवरलें आनी तुजे पवित्रत्वाची मजत आनी तुजो मोग आमकां अणभव करूंक फोव जाल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आनी ह्या वक्तार आमी तुजें उतर आयकून आमी कोण सकट हांगा झुमा मुखांतर आनी युट्यूबाच्या माध्यमा मुखांतर कोण सकळी हांगा जॉयन जावन आसात तांकां हर एकल्यांक तुजें हजारपण तुजें सांगातपण तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तूं तें दिवन आसाय बापा. आनी त्या सांगातपणाचो हर एकल्यान अणभव करचे खातीर तुवें आमकां हर एकल्यांक तुवें तुज्या सांगातपणांत दवरन तांकां हर एकल्यांक तांचे मत आनी तांचे काळीज उक्तें जावन देवाच्या तुज्या उतरांक आनी तुज्या उतराचें सत तांचे थंय तें रंबोवन तुका ती एक महिमा जावन तुज्या नांवाक एक महिमा जावचे खातीर तुवें हें आमकां सांगाता हाडलाय बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा तुज्या पुता मारिफात तुवें आमकां संपूर्ण रितीची सुटका तुवें दिल्याय जाल्यार पूण हर एकली संपूर्ण रितीची सुटका अणभव करतात की नांगी म्हणून तुका कळीत आसा बापा. त्या खातीर बापा कितें ते अडकळी आसात त्या हर एका अडकळीक तुज्या पवित्रत्म्याच्या उज्याद्वारे पवित्रत्म्याच्या बळान तांणी हर एकल्यान तुजें उतराचें जन्वाय जोडून तुज्या स्वताची जन्वाय जोडून तांचे थंय तुज्या पवित्रत्म्याचें हर एक देणी आनी ताचें फळ अणभव करचें तसलो अवकाश तुवें करून दिल्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांव संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता. म्हजो ताळो म्हजें चिंताप आनी हांवें कितें उलयचें हांगा संपूर्ण रितीन पवित्रत्म्या तूं कंट्रोल काडून घे बापा. तुका कितें उलोवंक आसा तें बापा तूं उलय कित्याक तुजें उतर जावन आसा हें आनी तुजें उतर तें दोन दरीच्या तलवारी प्रास चड तें कातरूंक शकता तसलें. वय बापा तें उतर हर एकल्या थंय काम करूंक तें शकता पूण एक हांवें ताका अवकाश करून दिजे आनी हांवें तें उक्तावणाक आनी बदलावणेक हांव तयार आसाचें. कित्याक तूं सांगताय जिवीत आनी मरण
तुझे मुखार आसा आनी तूं विंस जिवीत म्हूण. वय बापा, तुजे थंय आसा जिवीत, कित्याक तुजें उतर सांगता हांवच वाट, हांवच सत आनी हांवच जिवीत. वय बापा, ह्यात वाटेन तुज्या वाटेन चलोवंक, तुज्या सता प्रमाणे उलोवंक आनी तुवें बसयलें तें जिवीत जोडूंक आनी अनुभव करूंक आनी तें जिवीत हेरांक मार्गदर्शन जावंक आनी थंय हेरां थंय तें जिवीत रुपीत जावंक तें तुवें तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें हर एकल्या थंय तें जारयेक हाडूंक तूं वावूर आसाय बापा. बापा, त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा, हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आमी देवाचें उतर काडया. जॉन 10:27 नातावन 30 मुसर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. अर्गां जेजू. (27 down 30). Praise God. Watch it, brother. What's our sister? Praise God. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सत्यां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत न्हू तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एक. हांव आनी बाप एकच. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. पळय, आमकां हांगा देवाचें उतर सांगता म्हजे बकरे म्हणटा. जेजू हांगा आमकां म्हणटा प्रत्येक रितीन म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. कित्याक आमकां एक जेजू संवसारी येताना आमी हर एकलो एक शिंपडल्या बकऱ्यां बरी आसल्या आनी आमी देवाचे सांगातपण होगडायल्ले जावन आसल्या आनी आमच्या बळान आमच्या कार्यान देवाक मानवंक आमी प्रयत्न करतल्या. पूण हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. म्हळ्यार कोण देवाचें उतर जेजूची शिकवण. जेजून आतां हांगा सांगचें जाल्यार 10:27. थँक यू जीसस. हांगा जुदेव जेजूक पाठ करतात. म्हळ्यार थंय जुदेव ते नियमशास्त्रा प्रकार जियेतले आनी तांच्या एबिलिटीर नियमशास्त्रा प्रकार जियोवचे म्हळ्यार मनशान ताच्या एबिलिटीर आनी ताणें केल्ल्या कार्याचेर गमान दवरून हांवें तें केलां, हांवें हें बरें काम केलां, त्या खातीर म्हाका देवाचें प्रतिफळ दिता म्हणलें चिंताप आसता. त्या खातीर म्हजी एबिलिटी हांगा मुखार येता आनी देवाचे सकत आनी देवाचो वावर देव कितें योजन आसा म्हजे थंय वावरूंक देवाक तें हांव आडखळ घालतां. त्या खातीर हांगा म्हणटा ते दळा जेजू देवाळांत सालमांवचे चौकेंत पासायो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालून ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंत दुबावार दवरताय म्हणटा. हांगा आमी 24 आमी गेल्यार तेत्त हातूं वर्स 24 हांगा पळय, हांगा सांगता केदोळ पर्यंत तूं आमकां कोण कितें म्हणून तूं सांगनाय,
तुझे तावन सबार बरी कार्यां जावन आसात, पूण तूं कोण म्हूण सांगा नाही. तूं कितें करनासाय, तूं कितें कालें कितें म्हणून तूं सांगा नाही. त्या खातीर हांगा दिसा तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड म्हणून हांगा 24 वळीर आमकां सांगता. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. पूण जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां ती कामां म्हजे विशयांत साक्ष दितात. आतां पळय, हांगा जेजूची कामां पळोवन हांगा जेजू म्हणटा म्हज्या बापाची साक्ष दितात. ती कामांच म्हज्या बापाची देवाची साक्ष ती दितात. तरी पूण तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हणटा. आतां आमी सुमार रेतीरेंक वेता आनी बऱ्या आचे कडेन पुरा वेता. खंय मिराकल जाता थंय लोक हारी हारीने भरता वय गे. हारी हारीने भरतना लोक खाले चिंता, ये मिराकल ओ तांचे थंय घडता, म्हजे थंय कांय घडता गे, म्हाकाय उणेपण आसा, ते उणेपण म्हजे थंय समा जाता गे. पूण मनीस हांगा आत्मीक उणेपणा विशयांत चिंतिना, पूण ताचे काम करूंक वा ताका कितें जिणेंत आडकळी आसात ते पयस करच्या खातीर ताचे थंय मिराकल जावं दी म्हणून तो त्या जाग्यांक वेता आनी तो दुसऱ्यांचे मिराकल जाल्लें पळयता आनी ताचे थंय मिराकल जायना जाल्यार, ताचे थंय तें घडना जाल्यार तो दुखीन फाटी येता. सो त्या खातीर हांगा मनीस म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता. हांव ते कितें तें गूड न्यूज आसा, कितें देवाचें उतर आसा, तें म्हाका आयकून म्हजे भितर खाण घेवंक नाका, पूण म्हजे थंय हांव गेल्ले तळास म्हाका मिराकल जायचे. आनी म्हजे थंय काले म्हणटात अद्भुतां घडाचे, आनी हांव त्या अद्भुता वरवीं म्हजे थंय देव काम करता म्हणलें म्हाका कळीत जाता म्हणून चिंता. पूण हांगा त्या खातीर देवाचें उतर सिद्ध सांगता आमकां, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर कितें जेजून पयल्यान सांगलां, कितें बाप सांगता तेंच हांव सांगता, कितें बाप करता तेंच हांव करता म्हणून देवाचें उतर जेजू आमकां स्पश्ट रितीन सांगता. सो त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी कान घेवच्या बदलाक आमी विजमितां पळोवंक वा आमचे थंय घडोवंक आमी वेता. पूण तातूंत आनी एक आसा, विजमितां पळोवन वा विजमितां घडोवन तुजे थंय भावार्थ तुजे थंय तो रुपी जावन तूं भावार्थांत येवचें जाल्यार वा भावार्थान तूं ताचे मारिफात येवन तूं सोडवून जडताय जाल्यार तेंय बरें काम. पूण तुजे थंय एक कितेंय बरेंपण घडलें, पूण थोड्याच तेंपान तूं परतेक त्याच पयलेंच्या सिच्युएशनाक वेताय जाल्यार, कित्याक म्हळ्यार हांगा म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हळ्यार ते कंटिन्यू प्रोसेस जावन आसा. हांव तांकां वळखतां केदाळा, ते प्रोसेस म्हजे थंय कंटिन्यू जाल्ले ते दाळा हांव तांकां वळखतां म्हणटा, आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. पळया, हांगा फाटल्यान येतात म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे, जेजूच्या शिकवण्या प्रमाणे, देवाच्या बसवण्या प्रमाणे ते हर एकलो कार्याचरण करता. सो ते कार्याचरण करीचे जाल्यार हांवें ते निरंतर प्रोसेस
म्हज्या जिणेंत हांवें तें प्रॅक्टीस करून काणगेचें. आनी कोणातय मिराकल घडता आनी म्हजे थंय घडना म्हणून हांव मन दुखोवन म्हजे थंय मात्र जायना म्हणून सांगान जाल्यार ते हांव म्हजे देवा वयर म्हजो विश्वास ना वा जेजून कितें करन आसा ताचे वयर म्हजो विश्वास ना, हांव सत मानिना म्हणून जालें. त्या खातीर हांगा पयलेंच्या वळेर जुदेव तांचे बोंतनी वेडो घालून तांचे लागीं विचारले लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंत दुबावार दवरताय? पूण तांकां डावट आयला, जेजू थंय कितें आसा म्हणून तांकां डावट आयला. सो त्या खातीर तूं क्रिस्त वय जाल्यार तूं आमकां स्पश्ट सांगून सोड म्हणटा. ताजे उपरांत जेजू तांकां जाप दिली, हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात. पळया, जेजून हाचे आदींच सांगलां पूण ते सत मानिनात. काल्याक सत मानिनात? कित्याक म्हळ्यार तांचे फोकस खंय आसा, तो कितें मिरेकल करता, तो कितें लोकांक बरें करता ताचे वयर मात्र फोकस आसा, ताच्या आत्मीकपणा वयर फोकस ना थंय. कित्याक ते नियमशास्त्रांत चलोवन आसात आनी नियमशास्त्रांत ते ऑपरेट करन आसात. कित्याक पयलें प्रवादी करनासले मिराकल वैगी. आतां देवान मोयजेक सांगलें, केदाळा बसयल्ल्या गांवाक वेताना तांकां तान लागली, भूक लागली, केदाळा थंय देवान सांगल्ल्या प्रमाणे मोयजेन काम केलें आनी केदाळा थंय मिराकल जालें वैगी. तशेंच ती मिराकल जावन आसलें पूण हांगा जेजून आदींच सांगलां म्हणटा पूण तुमी सत मानिनात म्हणटा. हांव क्रिस्त म्हणून हांवें पयलें सांगलां पूण तुमी सत मानिनात, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हणटात. हांगा क्लियर एक स्टोरी. हांव केदाळा जेजून केल्ल्या कार्या वयर हांव सत मानिना वा जेजूक हांव सत मानिना. जेजून केल्ल्या कुर्साच्या कार्याक हांव सत मानिना जाल्यार हांव क्रिस्ताक सत मानूना म्हणून. त्या खातीर हांगा म्हणटा, कारण तुमी म्हजे बकरे न्हय. त्या वेळार तो गोवळ्याचें एग्जाम्पल दिता. कित्याक आतां गोवळी ना जाल्यार बकरे कशें करतात? ते खंय वेतात, खंयच्याय दोऱ्यार तावन उडतात वा पाड खंयच्याय वाटेन वेतात आनी कितें कितें जाता वैगी. तशेंच हांगा कोण जेजूक सत मानिना तो जेजूच्या वाटेर तावन तो ताचे कितेंय आयकना वा ताचें उतर देवान कितें ताका बसोवण्यो दिल्ल्यो वा ताचें थंय देवान कितें मिशन दिल्लें तें हांव सत मानिना वा ताचें उतर हांव आयकना जाल्यार हांव ताचो बकरो न्हय म्हणटा. तशें उपरांत 27 म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. पळय, कोण जेजूचे बकरे म्हळ्यार जेजूचे सांगात आसात. हांगा बकरो शेळी गोवळी आनी शेळी हे दोगांचे रिलेशनशीप कशें आसता ताचे खातीर ते म्हळ्यार तें बरें रिलेशनशीप आसता शेळयांचे आनी गोवळ्याचें. केदाळा तो आवाज करता, त्या आवाजाक ते लागीं येतात आनी त्या आवाजाक ते रेस्पॉन्ड करतात. तशेंच जेजूचें उतर कोण कान घेवन ताचे जिवितांत तो रुपीत म्हळ्यार ताचे प्रमाणे ताचें जिवीत मांडून हाडटा, तो हर एकलो तो शेळये बरी जाता. त्या गोवळ्याच्या म्हळ्यार जेजूची शेळी जाता. आमी जेजूच्या सांगातपणांत आमी जिवंक जाता. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात.
सो केदळा हांव तासो ताळो आयकता आणि तो ताळो मुजे थंय हांव काम करता, मुजे थंय तो काम करता. म्हळ्यार ताळो म्हळ्यार हांगा आमकां देवाचें उतर जावन आसा. तासो ताळो म्हळ्यार देवाचें उतर. हांव केदळा तें कान घेता आणि मुजे थंय हांव तें नियाळता आणि वा ताचे प्रमाणे मुजे जिवितांत हांव बदलावण हाडूंक शकता. केदळा हांव जेजू आमकां हांगा काले म्हणटा हांव तांकां वळखता म्हणटा. केदळा जेजू आमकां वळखता. हांगा आमी आमचें काम आमी केल्यार जेजू आमकां तो ताची कितें सांगातपण आमकां कितें आसा तो पवित्र आत्म्या द्वारी वावुरता वा आनी खंयच्या रितीनी वावुरता ते हर एक हांवें अनुभव करूंक जाता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात आनी हांव निरंतर त्या जेजूच्या सांगातपणांत हांव आसा म्हणून हांगा सांगता. हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता. आतां हांगा ताचे प्रॉमिस पळय आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हे स्टेप हांवें केल्यार म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता म्हणटा आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. ह्यो 3 संगती हांवें केल्यार हांव तांकां सस्नीक जिवीत दिता म्हणटा आनी ते केदींच नास जावचे नात. केदळय तांकां कितेंच तो संवसारी रितीनी तो पडल्यार ताका उठचे तले वा फाटीं जेजू थंय परतूनचे तले ताचे कडेन सकत आसता म्हणटा. कित्याक हांगा सस्नीक जिवीत दिता म्हणा. पयल्यान वैगी सस्नीक जिवीत म्हळ्यार काले हांवें एका खऱ्या देवाक म्हणजे निजा देवाक हांवें वळखोवचें आनी ताका सुमया जेजू क्रिस्ताक ताका पटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक हांवें वळखोवचें. हे 2 संगती हांव केदळा करता. हर एक म्हजे थंय म्हजें जिवीत बदलावणेक जाता. ताच्या प्रॉमिस ताच्या बसवण्या कशें आसात त्या प्रमाणे म्हजे थंय तें हांव जिवीत पळोवंक शकता. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणाच्यानी जावचें ना. आतां हांगा म्हणटा कोणाच्यानी जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार हांगा प्रयत्न जाता. पळया हांगा सैतान आमकां अशेंत सोडिना. संवसाराच्या राटावळींत संवसाराच्या बुलोवण्यांत आमचे संवसारी रितीन आमी केदळा जियेता. आमकां बदलावण आमी देवाच्या उतरांत आसलेल्या मनशांक आमकां संवसारी रिती थंय ओडूंक मुस्त वाटो आसा पूण आमकां देवा थंय येवंक एकच वाट. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा तांकां ओडून काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना म्हणटा. कोणी तांकां काडून व्हरूंक केदळा हांव म्हजो फोकस त्या जेजू क्रिस्ता वयर आनी पवित्र आत्म्या वयर आनी देवा वयर हांव म्हजो फोकस केदळा करता. केदळा कोणाय की देवा तावन पयस वचूंक जावचें ना म्हणटा. तांकां म्हज्या अधीन केल्लो म्हजो बाप सगळां प्रास व्हरतो. म्हजे अधीन गेल्लो बाप तो सगळां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां ओडून व्हरूंक कोणायकी जमचें ना. कित्याक हांगा नेक्स्ट उतर सांगता हांव आनी बाप एकच. त्या खातीर हांव आनी बाप एकच म्हणटा. कित्याक बापाची मांडावळूत बापाचें कितें कार्य आसा तें जेजू क्रिस्तान संवसारी येवन तें केल्लें जावन आसा आनी बाप आनी पूत एकच जाल्ल्यान तांचें एकच मिशन सगळ्यां मनशांनी बाचाव जायचे आनी देवाच्या सांगातपणांत जियेचें म्हणून तांची खुशी जावन आसा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जॉन 16:13 काडया.
स्वताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो. तो आपलेचताकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. प्रेज गॉड. सताचो पवित्रत्व आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. कित्याक म्हळ्यार आमी आतां देवाचें उतार वाचता आनी वा देवाचें थोडे फावटी आमकां तें उतार वाचतना जाल्यार आमकां समजना वा ताचे थंय ताचे कितें ताचो अर्थ कितें जावन आसा तें म्हणून आमकांय तशेंच आसलें. पयलें आमकां समजनासलें, पूण केदळ आमी पवित्रत्म्या वयर डिपेंड जाता. तेदळा आमकां ताचे आमकां स्वताचे ते उतर आमकां आमच्या जिवितांत कितें करूंक शकता आनी मनशाच्या जिवितांत कितें बदलावण हाडूंक शकता म्हणलें आमकां ताचे विशयांत जाणवाय दिता. सताचो पवित्रत्व आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो आनी तो आपल्याचताकी कांयच उलोवचो ना. आपल्या आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. कित्याक हांव केदां तें रिलेशनशीप आतां हांव जेजूचें कार्य खरयेक तो कर्ण जाला, पूण आतां आमचे थंय वावुरता तो पवित्र आत्मो आमचे थंय वावुरतना आमकां आमी ताका संपूर्ण रितीन केदां आमी सरेंडर करता वा ताका आमी काम करूंक सोडिचें म्हळ्यार आमी वगेत रावन ताका काम करूंक सोडिचें न्हय. आमी देवाच्या सांगातपणांत आसल्या वेळार मात्र तो आमचे थंय काम करता आनी पवित्रत्व केदाळाय काम करता सता वयर. कित्याक म्हळ्यार सत जावन आसा देवाचें उतर हांव केदां म्हज्या जिवितांत हांव तें कार्यारुपाक हाडूंक चिंतता वा म्हजें जिवीत बदलूंक वा हेरांचें जिवीत त्या सता वरवीं बदलूंक जाता म्हणून हांव केदां चिंतता. तेदाळा म्हजें थंय पवित्र आत्मो कार्य करूंक शकता. आपल्या आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळीत करतलो. हें जावन आसा आमचें रिलेशन कितलें आसा ताचे वयर मात्र हांगा ह्या कित्याक म्हळ्यार हें एक तें सेंटेन्स जावन आसा तें गिफ्टा वयर वता. म्हळ्यार पवित्रत्म्याचें फळ न्हय, ताका म्हणटात काले म्हणटात देणी. आमी पळोवंक गेल्यार हांगा कळटा आमकां 1 Corinthians 12:7 ना तो 11 म्हणसर गिफ्ट आसात, फळ न्हय. प्रेज गॉड. पर्येकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हूण दिल्या. अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवाय आनी उतर परगटचें देणें दिता आनी एकल्याक तें अर्तून विवार दिवचें देणें. एकल्याक त्याच आत्म्या थंय भावार्थाचें देणें मेळटा आनी एकल्याक पिडा गूण करचें देणें, एकल्याक आश्चर्यां करचें देणें आनी एकल्याक प्रवाद करचें, तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचें देणें मेळटा, एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचें देणें. पूण ही सर देणी दिता तो एकलोच आनी तोच आत्मो आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. पळया हांगा ही जावन आसात देणी. आमी सबारपटी फळा विशयांत उलयता पळय. फळांत आमकां कितले आसात म्हणून गोश्ट आसा, पूण हांगा आत्म्या हातू उलयता, देण्या विशयांत उलयता. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्ताच्या आदाया पासत. हांगा आदाय म्हळ्यार हांगा हें चिंतचें नाका कोणी बिझनेस म्हणून. हांगा आदाय म्हळ्यार आमी आत्मीक रितीन कितें वाडोवन आमी आत्मीक रितीन दुसऱ्यांक आमकां आनी दुसऱ्यांक
बरेपण करचे तसली देणी आमकां हांगा मेळटात. कित्याक हांगा म्हणटा अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जानवायेन उतर परगटचे देणे दिता आनी एकल्याक ताचे अर्थ रणू विवर दिवचे. जावं पुरो आतां सबार जाण देवाचें उतर परगटतात. थोड्यांक ताचें कोण सांगता उतर ताचें थोड्यांक रेवलेशन येवचें एक आसा आनी एकल्याक भावार्थाचें देणें मेळटा. पिडा गूण करचें तले मेळटा देणें, असर्यां करचें तले मेळटा, प्रवाद करचें तलें, तिसऱ्याक प्रेरक आत्म्या पारखून पळोवचें देणें मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचें देणें म्हूण आसा, पूण विचित्र भास उलोवचें देणें तें हर एकल्यांक दिलां म्हणून आमकां हातूं मेळटा. एक्ट्सांत धर्मदूताच्या कृत्यांत आमकां दुसऱ्या अध्यायांत दिलां आमकां. कित्याक म्हळ्यार केदाळा पवित्र आत्मो शिसां सांगातात, शिसां वयर आयलो तांचे थंय हर एकल्यांक विचित्र भाशेन उलोवचें देणें मेळ्ळें आनी थोड्यांक तें अर्थ सांगचें देणें. हें पुरो आमकां देणी गिफ्ट. सो त्या खातीर आमकां केदाळा म्हणजे तें रिलेशनशीप केदाळा देवा थंय चड आनी चड जाता. पवित्र आत्म्याचे एक एक आमकां ती देणी गिफ्टां आमकां मेळटात. आतां सबार जाणांनी अनुभव केला जावं पुरो आनी करमत आसा जावं पुरो. कित्याक ते हर एकल्याचें तें मात्र तुजे आमच्या रिलेशनशिपा वयर आसा. देवा थंय हांव कशें रिलेशनशीप दवरतां त्या प्रमाणे आमकां पवित्र आत्मो आमकां आमचे थंय तें देणें वांटता म्हणून हांगा सांगता. सो त्या खातीर आमी केदाळा आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करसिता आनी देवाच्या रिलेशनशिपांत आमी केदाळा चड आनी चड वेता. केदाळा आमकां ही आत्मीक रितीन वावुरची आनी आत्मीक रितीच्या आदाया खातीर ती देणी मेळटात. सो त्या खातीर हांगा सगळ्यांनी केदाळा कोण रिलेशनशीप देवाचें संगातपण अनुभव करता ताचे थंय ते हर एकल्याक ते मेळटा. प्रेज गॉड. हेब्रू 8:10 काडया. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो, तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हांगा पळया पयले आमी वाचलें सता पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पळयता. केदाळा आमी सताक आमी पावता. केदाळा हांगा नेक्स्ट स्टेप जाता. हो तो सल्लो त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हांवें करचो म्हणटा सुरेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो, तांच्या काळजाचेर हांव ती बरयतलो, हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. हांगा हांव केदाळा हे जॉन 16:13 हांव सताचो पवित्र आत्मो आनी हांव केदाळा जेजूक हांव मानून घेता. हे ताचे उपरांत मात्र हांगा देव आमचे सोवे एक रिलेशनांत येता. हांगा त्या खातीर म्हणटा तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. कित्याक आमकां गोत आसा आमकां प्राण स्पिरीट म्हळ्यार आत्मो म्हणटा आमी वैगे. आत्मो, मन आनी कूड ह्या 3 पार्टांनी आमकां रचला. आनी हांगा आमकां सर्वेस्पर म्हणटा ताच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो. केदाळाय आमच्या मनांत कितें येता आमकां इमिडिएट एक्शन जाता वैगे. आमच्या मनांत कितेंय आसा जाल्यार तें आमकां इमिडिएट एक्शनाक घालूंक जाता. त्या खातीर म्हज्या मनांत तो नियमां ताची घालतलो. नियमां म्हळ्यार हांगा ताचे हें न्हय तशें करीजे अशें करीजे म्हणलें न्हय,
हर एक देवाचे उतर आमकां त्या त्या वेळार उगडास येवचे बरी तो आमकां ती आमच्या मनांत घालतलो. तांच्या काळजांचेर हांव ती बरयतलो. पळया, काळीज आनी मन व्हेरी क्लोज कनेक्शन आसा. त्या खातीर काळजाचेर हांव ती बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजो जातलो. हांगा हर एकाकी मेन म्हजें रिलेशनशीप. म्हजें रिलेशनशीप केदाळा कशें आसा त्या वरवीं देव आमचे थंय वावुरता. हांवें हें चिंतचें नाका की हांवें खाली इल्लेशें म्हजे ड्युटी केल्यार पुरो म्हणून. कित्याक आतां आमी आमचे एक फ्रेंड सर्कलांत आमी एकामेका कितेंय आमी शेअर करता जाल्यार तें कशें शेअर करूंक जाता. आमचें रिलेशन वैगी आमी एकामेका बरें रिलेशन आसा जाल्यार मात्र आमी शेअर करता. तशेंच देव आमचे समें वावुरचें जाल्यार हांव त्या संबंदांत आसल्यार मात्र म्हणून आमकां हांगा सांगता. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. कित्याक म्हळ्यार देवाची परजा आमी जाल्यार एक पोटी मागीर आमकां कितेंच आमकां कोणी आमी पयले वाचल्या वर्सा प्रमाणे आमकां कोणी ताचे तावन आमकां पयस काण व्हरूंक शकना. कित्याक हांव म्हज्या जिवितांत देवाच्या उतरा वरवीं म्हजे थंय हांव तिरासानेन हांव मुखार वेतां. त्या खातीर हांव केदाळाय दंडळोवंक जायना. त्या वरवीं हांव देवाची परजा जाता म्हणटा. ती म्हजी परजा जातली म्हणटा. 2 Corinthians 1:20 काडया. 1:20-22. प्रेज गॉड. देवान केल्ल्यो सक्कट बसवण्योय ताचे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. देवच पुरो घे. ना वास. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरासाण दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यान आमचेर आपली मोर्ग मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. प्रेज गॉड. तरी आमकां पवित्र आत्मो खंय घाला आमच्या काळजान. पळया, काळीज आनी मनाक आमकां व्हेरी क्लोज रिलेशन आसच्या खातीर त्या खातीर आमकां पयलें देवाचें उतर हांव तांच्या काळजाचेर हांव बरयतलो म्हणून सांगलां. तांच्या मनांत हांव म्हजी नियमां घालतलो म्हणून. त्या खातीर हे दोनी आसा पळय एकदम क्लोज रिलेशन तें. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा देवान केल्ल्यो सक्कट बसोवण्यो ताचे थंय वय जाल्यात. कोणा थंय? जेजू क्रिस्त थंय वय जाल्यात. देखून देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. आमी आमेन म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी केदाळे सांगातपणांत आमी आसा म्हणून अर्थ. आनी येस आमेन आमी केदाळा म्हणटा ती आमचे थंय ती जेजू क्रिस्ता मारिफात ताच्या सांगातपणांत आमचे थंय जारी जाल्या म्हणून आमी एग्री करता. देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत तिरासान दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. सो त्या खातीर आमकां आनी एक वर्स म्हणटा खंय म्हणून उडास येना म्हाका. पवित्र आत्म्यान आमचेर मोर घाल्या म्हणून म्हणटा. आतां हांगाय तेंच म्हणटा देवच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत तिरासान दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. सो पवित्र आत्म्याचें काम मस्त आसा. त्या खातीर हर एक पोटी पवित्र आत्मो देवाच्या उतरां प्रकार हांव
केदाळा मुझे मागणे वा मुझे चिंताप वा मुझे कार्य देवाच्या उतरांक सरी जाल्ले आसा तेदाळा मुझे समे पवित्रत्म वावरता. आणि एक आमकां खंय देवाचे उतर सांगता, हांव आनी बाप तुमचे थंय येवन सांगता रावतलो म्हणून. आमी परस खंयचे वर्स म्हाका उडासना. सो त्या खातीर आमकां आमचे थंय देव, जेजू क्रिस्त आनी पवित्रत्म हे तिनी आमच्या सांगाता वावुरतात. केदाळा मुझे थंय क्रिस्त आसा एकवटांत तिरासान. देवूच तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान म्हणटा. क्रिस्त असो हांगा एकवट नासतना, कित्याक क्रिस्त आयिल्लो, क्रिस्तान आमी कशे बकरे म्हणून आसल्या, म्हळ्यार आमी कितेंच गोत्तू नासतना आमी संवसारांत जियोन आसल्या आनी आमकां देवा सरशीन हाडिचे जाल्यार आमकां तो एक गवळी जावन आयलो, आमकां एक उजवाड जावन आयलो, आमकां एक तो मध्यस्थ जावन आयलो, आमकां एक आदाव जावन आयलो. सो त्या खातीर आमी केदाळा क्रिस्ताच्या एकवटांत मात्र आमकां तिरासन जाता. ताणेंच आमकां तेला आयल्यांत आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्याची जामिनी कसो आमकां पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला. सो आमचे थंय पवित्र आत्मो वावुरचे जाल्यार हांवें म्हजें रिलेशन जेजू क्रिस्ता मारिफात हांवें जोडीचे. केदाळा हांव ताच्या प्रमाणे, ताच्या सांगण्याक हांव कान दितां, ताच्या थाळ्याक हांव कान दितां, ताचो उजवाड केदाळा हांव पळयतां. केदाळा मात्र हांव तें जिवीत आपणावंक जाता. त्या खातीर आमकां पवित्र आत्मा आमच्या मजतदार जावन आमकां दिला जाल्यार हांवें तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय काम करचें जाल्यार हांवें हे रिलेशनशीप पयलें सामाकर्ण घेवचें. तेदाळा मात्र आमचे थंय तो पवित्र आत्मा आमचे थंय काम करता. प्रेज गॉड. जेम्स 1:5 काडया. पूण तुमचे मध्ये कोणाकय जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपघनासतना उदारपणे दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. प्रेज गॉड. पळय हांगा म्हणटा, पूण तुमचे मध्ये कोणाक ती जाणवाय ना जाल्यार, कित्याक आमकां आतां हर एकल्यांक पळयल्यार आमचे थंय बायबल आसा, आमकां माध्यमां आसात, आमकां मस्तू देवाचें उतर दिवचे मनीस आसात, आनी ह्या वरवीं आमकां ती देवाचें उतर आनी देवाचें रिलेशनशीप जोडूंक आमकां अवकाश आसा. पूण आमकां आतां एक मनीस संवसारी रितीनूच जियोन आसा आनी संवसारी रीत ताका ही सिस्टम म्हणतो गोत्तो ना. कित्याक म्हळ्यार आज एक हांव अशीच मिनिस्ट्री करना आहलो फोनार. ते जाल्यार म्हाका त्या मनशान सांगलें म्हाका अशें अशें म्हजे कडेन अशें मस्त समस्या अशें अशें. बरो व्हडलो मनीस आनी म्हाका कितेंच म्हणून कळना हें कितें काल्याक जाता म्हणून. मागीर ताका हांवें सांगलें, तूं कशें तुजें मागणें आनी हें पुरो कशें आसा. हांव अशें पुरो एक्टीव वता पुरां ती तशें अशें पुरो म्हणलो. ओके. मागीर ताका मॅथ्यू 6:33 हांवें देवाचें उतर ताका सांगलें. मॅथ्यू 6:33 कालें म्हणटा पळय. प्रेज गॉड. वय देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पळय हांगा आमकां कालें म्हणटा, देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज. हांवें देवाचें राज सोदिचें. आमी कालें हर एकलो कालें चिंता, हांवें म्हजें राज, म्हाका कितें संवसारांत जिवंक आसा, म्हाका कितें संवसारांत गरज आसा, म्हज्या कुटुंबाक कितें गरज आसा, हें हांव सोदूंक वयसरता. हाचे वरवीं हांव कितेंच जोडूंक सकनातलो मनीस जाता.
आणि हांव देदेस्पर जाता कित्याक म्हज्या एक्सपेक्टेशना प्रमाणे आतां एका मनशाचे एक्सपेक्टेशन म्हळ्यार ते रक्त मांसाचे काले म्हणटात ताका डिमांड, आमच्या मनाचे डिमांड. आतां लिमिटेड एक्सपेक्टेशन आसता सगळ्यांक, बट आतां चड म्हाका म्हजे लायफ बरो व्हडलो जायचे वा म्हजें जिवीत बारी व्हडलें जायचें, हांव एक संवसार हातूं म्हज्या एरियांत वा सगळ्यांक हांव एक नांवाडीक मनीस जायचे, ताच्या मतींत आसा जाल्यार कालें करता तो सक्कडी संवसारी रितीन सोडूंक पळयता. ताचे कडेन आसलें दिता, वगडायता आनी कालें करता पुरा सक्कडी. लास्टाक काही जायना जाल्यार कालें करता. मनीस सोदता कोण मनीस कितें कशें आसा म्हणून सोदता. त्या वेळार ताका देवाचें उतर मेळ्ळ्यार त्या दाडा ताका कळटा. त्या खातीर हांवें आज हें उतर ताका दिलें, देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी. आनी ह्यो सर्व संगती हांव तुमकां दितलो म्हणून सांगा, पूण इंग्लीश बायबलांत एडेड अनटू यू म्हणून आसा. केदाळा हांव म्हजें हें स्टेप करता, देखून सदां हांव केदाळा देवाचें राज सोदूंक हांव पावतां आनी देवा ताची खुशी कितें म्हणून हांव समजूंक हांव प्रयत्न करतां. आनी म्हाका त्या दाळा कळटा, त्या दाळा म्हाका कितें जाय जें तो देव म्हाका हर एक प्रोवायड करता. सो आमी संवसारांत जियेतना आमकां मस्त आशा आसता, हेरांनी व्हडलें व्हडलें केलें हांवें तशेंच करीचें, नाजाल्यार हांवें तशेंच जोडीचें, तशें अशें म्हणून. पूण आमकां ती गरज गी, आमकां तें आमच्या आमकां संवसारांत जियोंक तेदें व्हडलें आमकां जाय गी. वा हांव तातूंत हांव गेलो जाल्यार हांव त्या म्हज्या जन्मायेन म्हज्या संगतेन हांव तें आपणावंक गेलो जाल्यार हांव कशें देवाच्या राजांत उरतां गी, हांव संवसाराच्या संगतेंत हांव वचून नासतां, हें हांवें चिंतूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार मस्तो मनीस एंत वावुरता, हांवें कशें व्हड जावचें, हांवें एक कशें फेमस मनीस जावचो, म्हाका सगळ्यांनी म्हजे कडेन उलयचें, हांव एक नांवाडीक मनीस जायचें, हे मनीस चिंतून केदाळा ह्यो हर एक ओडण्यो जावन आसात, संगती जावन आसात त्यो रक्ता मांसाच्यो. आनी केदाळा ते रक्ता मांस आमच्यो त्यो ओडण्यो प्रमाणे, त्या ओडण्या प्रमाणे हांव कार्यागात करतां आनी ताचे प्रमाणे हांव चलतां. त्या दाळा हांव एक संवसारी जन्मायेचो वा संवसारी संगतेचो मनीस जाता आनी देवातावन हांव तें आत्मीकपण होगडायलो. आत्मीकपण होगडायलो म्हळ्यार कशें आदावन आनी येवेन कशें पळय तें देवाचें रिलेशनशीप होगडायलें, त्याच प्रमाणे हांव जिजून म्हाका दिल्लें तें कर्ण दिल्लें जिवीत हांव आपणावंक शकनासतना हांव प्रत्येक म्हजें जिवीत हांव तें देवातावन हांव पयस सरोंक हांव वेतां. सो त्या खातीर आमी पयलें देवाचें राज सोदून देवाचें राज आनी ताची खुशी हांव केदाळा समजतां. तो हर एक आमकां तो आमच्या जिवनाक कितें जाय जें तें आमकां तो पावीत करता आनी तें आमकां एक बरें जिवीत, एक मर्यादेचें आनी मनसुगेचें आनी एक आत्मीक देवाच्या संबंदांत आसचें एक आनंदाचें जिवीत आमकां जियोंक आमकां ह्या संवसारांत जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. 1 John 5:4 पळया. कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. आतां आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी संवसाराचेर जैत व्हरचें म्हळ्यार हांव केदाळा म्हजो भावार्थ हांव चड करतां आनी भावार्था प्रमाणे हांव केदाळा जियेतां. केदाळा हांव संवसारांत एक जैतेवंत मनीस जाता. पूण हांगा
संवसारांत जायते वत म्हणटाना आमी प्रत्येक आमी याच सायडीक वेता काले आमी रक्त मांसाच्या सायडीक पूण हांगा आमचो भवार्थ कसो येता आमचे देवाचे केदळ संदेश आयकोन परतून आनी परतून भवार्थ येता वैगी. सो हांव संवसाराच्यो संगती आयकता जाल्यार वा संवसार कितें सांगता ताचे प्रमाणे म्हजे थंय हांव चिंतून तें कार्य करता जाल्यार म्हजे कडेन भवार्थ येता की वैगी संवसारी रक्त मांसाच्यो वडण्यो येतात. रक्त मांसाच्यो वडण्यो त्या खातीर रक्त मांसाच्यो वडण्यो आयल्यार आमी भवार्थांत ऑपरेट करूंक आमकां जायना. त्या खातीर भवार्थी आमकां येवचो जावन आसा. हांव ताचे खातीर म्हजें रिलेशनशीप रिलेशनशीप आतां एका आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें कशें रिलेशनशीप आसता. भुरगीं आवय बापायचे उतर आयकतात ते दाळा आवय बापायचे आनी भुरग्यांक बरें एक म्हळ्यार भुरग्यां विशयांत एक बरें उलोवणें वा बरें विजन आवय बापाय दवरनासतात. सो त्या दोनी विजन आनी ते रेस्पेक्ट आनी तो मोग सांगता मेळटाना ते एक कुटुंब वृद्धी जाता वैगी बरें जाता. पूण ताचे वरवीं हर एक हांव केदाळा देवाच्या रिलेशनशिपांत हांव तें कुटुंब वाडयतां त्या दाळा आत्मीक वाडावळींत हांव मुखार येवन हर एक म्हजे थंय कितें हांव देवान म्हाका ताची खुशी जाणा हांव केदाळा देवाची खुशी जाणा जाता त्या दाळा म्हजे थंय हर एक म्हाका वा म्हज्या कुटुंबाक कितें जाय जे त्या वेळा प्रमाणे देव आमकां तें प्रोवायड करता. त्या खातीर हांव म्हजे संबंध वा म्हजो संबंध हांव केदाळा रिलेशनशीप हांव केदाळा वाडयतां त्या दाळा म्हजो भवार्थ सरता आनी भवार्था वरवीं हांव देवाक मानतां आनी त्या प्रमाणे देव म्हाका कितें म्हज्या वेळा प्रमाणे जाय जे त्या वेळार कितें जाय जे देव म्हाका तें प्रोवायड करता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. John 14:23 and Hebrew 13:5. Hebrew 13:5. Praise God. दुडवाची आशा तुमच्या जीवनात प्रेरण जायना जावन तुमच्या लागी कितें आसा तितल्यानच तुम्ही दादोशी जावंक शिका. देवानंच मुळा हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोन घालचो ना. प्रेज गॉड. पळय हांगा देवाचें उतर आमकां काले म्हणटा. दुडवाची आशा म्हळ्यार आमकां रक्त मांसाचे वडणी वैगी आमी संवसारी रितीन आमी ग्रेस्त जायचे आमी हर एक आमकां जाय जे त्या प्रमाणे पूण जर आमी दुडवाची लेखावर वर्त आशा करन वा आमी जमो करन आमी आनी कितें कालें करन आमी संवसारांत जियेता जाल्यार दुडूच हांव श्रेश्ठ करन कान घेता जाल्यार हांव देवाच्या जाग्यार दुडवाक हाडून दवरतां आनी दुडवा आनी त्या वेळार हांव देवा तावन पयस वेतां आनी हांव दुडवाचो मोग करतां आनी हांव संवसारी रितीन हांव चलोवन आसतां. आनी त्या दाळा म्हजे थंय पवित्रात्मा वावरूंक जायना. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत हांवें तिरासानान आसा म्हणूंक जायना आनी देवाचो मोग तो अगापे लाव हांवें तो अनुभव करूंक जायना. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यान तुमी दादोशी जावंक शिका. केदाळा हांव म्हजे थंय आसा ओके म्हाका पुरो म्हाका देवान कांय उणें करूं ना. म्हज्या जिविताक बरें दिलां हर एक म्हज्या भुरग्यांक बरेंपण दिलां हर एक हांव केदाळा हें उतर उलयतां. हांव देवच म्हजो सोर्स म्हणून करन कान घेतां. त्या दाळा म्हाका कितेंच उणेंपण जायना म्हणून हांगा देव सांगता. देवानच म्हळां हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोडून घालचो ना. पळय हें देवाचें उतर स्पश्ट आसा. हांव तुमकां सांडचो ना
हांव तुमकां सोडून घालचो ना. पूण आमकां हे खांदिवच्या बदलाक हांव कितें म्हज्या दोळ्यांक दिसता, हांव कितें संसार करता त्या प्रमाणे हांव, आतां तुमी पळया संवसारांत मस्तू कितले यंगस्टर वेगीन दुडवाच्या आशेक बुलोवन ते कितें कितें करन दुडू करीचे, दुडू जमयचे म्हणल्यार संगतींत वचोन कितें कितें करन आनी इल्लिगल एक्टिविटीज करन मनीस खंयच्या खंयच्या हातूं पावला, आपलें जिवीत होगडावन बसला. आनी ताचे वरवीं सगळे कुटुंब आज थोड्या भुरग्यांचे आवय बापाय दुखांत आसात. कॉलेजीक वेतना, इस्कॉलाक वेतनांत दुडवाची आशा, हांवें थंय तें करीचें हें करीचें, हांव अशें करतां तशें करतां म्हणून कितले जण तशें करन आपलें जिवीत होगडायलां. त्या खातीर आमी केदळ आमी संवसारी रितीन आमी आशा दवरता, हाचे वरवीं आमचें जिवीत पाड जाता सोड न्हू, आमी केदळय बरें जायना. त्या खातीर आमी देवाचो मोग अनुभव करीचे, देवान दिल्लें हर एक आमी अनुभव करचे. देव आमकां हांगा ह्या उतरांत आमकां सांगता, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. हें उतर हर एकल्यांनी हें उतर म्हणाचें. देवा तुजें उतर सांगता, तुवें म्हाका सोडून घालनाय म्हणून, आनी तुजें उतर सांगता तूं म्हाका केदाळे सांडचो नाय म्हणून तुजें उतर सांगता. हाचे वयर हांव म्हजो संपूर्ण विश्वास दवरला. बापा तूं म्हजो बाप, तूं म्हजो सोर्स, तूं म्हजो प्रोवायडर, तूं जावन आसाय म्हजें हर एक दिवचो, तूं जावन आसाय. तुजे वयर म्हजो फोकस आसा देवा. हांव कोणाचेरय विश्वास दवरना, मनशां वयर हांव विश्वास दवरना, तुजे वयर बापा. म्हणून हांव केदाळा म्हणटा, हांव एका ल्हान भुरग्या बरी मागता केदाळा, हांव ताचे कडेन त्या विशयांत हांव उलयतां. केदाळा हें भवार्थान भरलेलें उतर हांव उलयतां. देव 100% आमचे थंय पवित्रत्म्याद्वारी खंडीत जावन आमचे थंय कार्य करूंक शकता. प्रेज गॉड. Praise God. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. कोणाय की कांय सांगोंक आसा? कोणाची टेस्टमनी आसा? कोणाय की सवालां आसात? प्रेज गॉड. ना जाल्यार आमी प्रेयर करया आनी प्रेयर करया. मोगळा बापा, अर्गां तुका दिता बापा आयच्या ह्या वर्त्या घडये पसत बापा. बापा तुवें आमकां सबार संगती, तुवें आमकां ल्हान ल्हान एग्जाम्पलां मुखांतर, ल्हान ल्हान ह्या संगती मुखांतर, तुज्या उतरां मुखार सतां मुखांतर तुवें आमकां व्हड व्हड संगती तुवें आमकां कळीत केले बापा. बापा आमी ल्हान भुरग्यांक तुवें आमकां हे इतलें आमकां तुजें उतर आमकां दिता तें हर एक तुजें तावन येता तें हर एक तो उजवाड आमच्या जिविताचो, आनी हर एक आमच्या जिवितांत कितें आमी सांडलां तें हर एक तुज्या उतरा वरवीं, तुज्या सता वरवीं मात्र तें भरती करूंक जाता बापा. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. त्या खातीर तुजें उतर सांगता, हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडून घालचो ना म्हणून. ते हर एकल्या थंय बापा हें उतर कार्य करच्याक तुका हांव अर्गां दिता बापा. बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Thank you, brother. Thank you, sister. Thank you. Thank you all. Thank you all. Thank you. Praise God. Praise God.